नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. तूर दाळ खरेदीक सरकाराच्या कॉन्टिंजन्सी फंडातले पैसे वापरपाचे असले. एपीएलाक दाळ घेवपाची खरेंच गरज आसा काय नागरी पुरवण खात्यान स्पश्ट करचे म्हणून नोटींग घालून अर्थ खात्यान ही खरेदी आडावपाचो यत्न केल्लो म्हणून डॉक्युमेंटांतल्यान स्पश्ट. दुसरे वटेन दक्षता खात्या हे केशी चौकशी पुराय करून चार्जशीट फायल करपाच्या मार्गार आसा. तांच्या तपासात अधिकारी दोशी सापडल्यात म्हणून सुत्रां सांगता. नागरी पुरवण खात्यातली एक कांडां उक्ताडार येवपाक लागल्यांत. अर्थीक वर्स 2020-21 खातीर नागरी पुरवण खात्याचे राशनाचेर कड्डण वांटपाचे बजेट प्रोविजन आसलें 3.5 कोटींचे. 800 टन तूर दाळ घेवपाक लागताले 6 कोटी 80 लाख. बजेटा परस 3 कोटी 30 लाख मायच. त्या खातीर पयशे आकस्मीक म्हणल्यार कंटिंजन्सी फंडांतल्यान घेवचे पडटाले. अर्थ खात्या मुखार प्रस्ताव आयलो तेन्ना तांणी हरकत घेतिल्ली. अर्थ खात्यांतलो अंडर सेक्रेटरी प्रणब भटान फायलींत मुद्दे मांडल्यात ते अशे. दारिद्र्य रेशेवयल्या रेशन कार्डवाल्यांक दाळ दिवप नागरी पुरवण खात्याची प्राथमिकता आसना. एपीएल रेशन कार्डवाल्यांक दाळ दिवपाची येवजणूय नागरी पुरवण खात्या कडेन ना. ज्या गजाली खातीर कंटिंजन्सी फंडांतल्यान पयशे काडचे पडटा त्या गजालीची खरीच गरज आसा काय ना ते स्पश्ट जाल्या बगर प्रस्ताव मान्य करपाक शकना. अशे उपाय आपणावपाक आनी आकस्मीक फंडांतल्यान पयशे काडपाची गरज नागरी पुरवण खात्याक पुरायपणान जस्टिफाय करची पडटली. सरकारान कोविड काळांत रेशन कार्डाचेर दिवपाक म्हूण दाळीची आदींच ऑर्डर दिल्ली. त्या खातीर अर्थ खात्याक हो प्रस्ताव मान्य करचो पडलो. दाळ घेवपा दिवपाचो घटनाक्रम असो. एपीएल रेशन कार्डवाल्यां खातीर सरकारान एप्रील 2020त 408 मेट्रीक टन दाळ घेतली. एप्रील, मे आनी जून 2020त प्रत्येक एपीएल रेशन कार्डार 1 किल दाळ दिवपाक काडली. लोकांचो उणो प्रतिसाद पळोवन ती ऑगस्ट आनी सप्टेंबर म्हयन्यांतूय एपीएल कार्डवाल्यांक दाळ दिवपाचो यत्न केलो. ते उपरांत हॉर्टिकल्चर, बागायतदार, मार्केटिंग फेडरेशनांतल्यान लोकां कडेन दाळ पावोवपाचो विचार जालो. मात ताकाय सगळ्या संस्थांकडच्यान दाळ घेवपाक न्हयकार आयलो. नोव्हेंबर 2020त शिक्षण खात्या बरोबर बसका घेवन मिड डे मिलात ती दाळ वापरपाक जाता काय म्हूण विचारूय जालो. शिक्षण खात्यान ती दाळ वापरपाक हय म्हणलें खरें, मात त्याच वेळार एफडीए कडल्यान दाळीची टेस्ट जाली. दाळ मनशान खावपा सारकी ना म्हूण एफडीएच्या टेस्टींतल्यान स्पश्ट जालें. एप्रिलांत घेवन उरिल्ली 242 मेट्रीक टन दाळ नोव्हेंबर सोंपता म्हणसर भड्ड्यान पेड्ड्यार जाली. ते उपरांत 6 म्हयन्यांनी एप्रील 2021त ICAR आनी गोवा डेरीक विचारून ती दाळ गोरवां आनी कोंबड्यांक खावडी खातीर योग्य आसा काय म्हूण पळोवंक टेस्टिंगाक धाडली. तेन्नाय ती गोरवां आनी कोंबड्यांक घालपा सारकी उरूंक ना म्हूण ICARन आनी गोवा डेरीन रिपोर्ट दिलो. त्याच म्हयन्यांत दाळीचो विलो लावपाक टेंडर काडलो. लकी ट्रेडिंग एजन्सी बीड जिखलो. दुसरे वटेन अर्थ खात्यान उण्या रेटीत दाळीचो विलो लायता आनी चूक केल्ल्याचेर जापसालदारकी थारावची म्हूण नोट घालो. थंय दाळीची विल्हेवाट लावपाची प्रक्रिया वर्सभर बंद पडली. बीड जिखिल्ल्या ट्रेडराक लागीं वर्सान म्हणल्यार मार्च 2022त दाळ उखलची म्हूण सरकारान मान्यताय दिली. मात हे फावट लकी ट्रेडरान सरकाराक रिस्पॉन्स दिवंक ना. ताका लागून परत सगळ्यो फॉर्मालिटी करून रिटेंडर करून दाळ उखलता म्हणसर सप्टेंबर 2022 उजवाडलो. हे फावट सरस्वती फूड्स एजन्सीन ही दाळ 18.5 लाखांक उखल्ली. फायलीच्या घुसपा गोंधळांत दाळ सापूच भड्डेली आनी जीव पडिल्ली दाळ बाकीच्या बऱ्या कड्डणां बरोबर 2 वर्सां नागरी पुरवण खात्याच्या गुदावांनी पडून उरली. तूर दाळ पिड्ड्यार जावपाच्या प्रकरणांत दक्षता खातें चौकशी पुराय करून चार्जशीट घालपाच्या तयारेंत आसा म्हूण सुत्रां कडच्यान कळटा. त्या चार्जशीटाचेर सरकार एक अधिकारी नेमतलो आनी सुनावण्यो घेवन शिक्षा थारायतलो. दक्षता खात्यान ह्या प्रकरणांत अधिकाऱ्यांकूच दोशी धरला म्हणून सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. इफ्फीच्या समारोप सुवाळ्याक मेगास्टार चिरंजीवी, बॉलिवूडाचो खिलाडी अक्षय कुमार, 2017ची मिस वर्ल्ड एक्टर मानुषी छिल्लर येतली. श्यामाप्रसाद स्टेडियमांत ग्रँड सुवाळो जातलो. मजगतीं गोंयचे दर्यादेग नितळ दवरपा खातीर क्लीन-अ-थॉन मोहिमेक गोंयकारांनी तशेंच ट्युरिस्टांनी तेंको दिवचो म्हणून ज्येश्ठ एक्टर जॅकी श्रॉफ आनी कोरिओग्राफर रेमो डिसोजाचो उलो. इफ्फीच्या समारोप सुवाळ्याक मेगास्टार चिरंजीवी, बॉलिवूडचो खिलाडी अक्षय कुमार, 2017ची मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर, आशा पारेख आनी बाकीचे फिल्म स्टार आसतले. श्यामाप्रसाद स्टेडियमांत ग्रँड सुवाळो जातलो. चिरंजीवीक इंडियन फिल्म पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर म्हूण अंदू भोवमान मेळ्ळा. इतले मजगती गोंयचे दर्यादेग नितळ दवरपा खातीर क्लीन-अ-थॉन मोहिमेक तेंको दियात म्हूण ज्येश्ठ एक्टर जॅकी श्रॉफ आनी कोरिओग्राफर रेमो डिसोजाचो उलो. Mother Earth, we say, Mother Earth takes care of us. We can't dirty it.
पानी का गेम बजा दिया है, ग्राउंड वाटर का गेम बजा दिया है. What are we doing to our future generation? अपना future generation is the one who will be enjoying the beaches if we leave it clean. हम लोग if we dirty it, बच्चे लोग सफर करेंगे man. So everyone should think about their little children at home. What are we leaving behind for them? Dirt or cleanliness? So respect cleanliness, teach children cleanliness at home and in school. And if anybody, all the tourists, जो टूरिस्ट आता है उनको समझना चाहिए, जो जगह पे खाता है उसके मुंह पे थूकने का नहीं. गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा एंड गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें बैन है, आप बीचेस में नहीं ले जा सकते हो. जैसे प्लास्टिक बॉटल्स हैं, लाइक प्लास्टिक है, लाइक कागज़ के ग्लासेस हैं, तो ये सब चीज़ों को बैन कर दो आप कि भाई बीच पे मत लेके आओ. बीच के बाहर आओ, जो करना है खाओ पियो सब करो, बीच पे आप क्लीन जाओ तो वो करो. प्रुडंटा खातीर सचिन सुर्लीकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. उगे पंचायतीन सांगे आयटीक तेको दिवपाचो थाराव घेतलो. पंचायतीक आयटीक तेको दिवप्यांचे वा विरोध करप्यांचे अर्ज मागयल्ले. विरोध करप्यांचे तिनूच आयिल्ले म्हूण सरपंच सांगता. ग्रामसभेत आयटी जायच म्हणून खुबशा लोकांनी मागणी लावन धरिल्ल्यान आयटीक तेको दिवपाचो थाराव खंय पास जालो. आमचे ग्रामसभेचे एजेंडा आयज आयआयटी अशी नासली, तरी पूण आमचे एक 7 दीस पयलीं आमी एक लोकांक नोटीस धाडटा आनी एनाउन्समेंट करता. तुमचें कितें तर गांवांत कितें आसा तें तुमी आयज हांगार एप्लिकेशन दिवचें पंचायतीक. त्या प्रमाणे आमकां एक 2-3 जाणें एप्लिकेशन दिलें. आमकां आयआयटी येता ती स्क्रॅप करची, तें रेजोल्युशन घेवचें अशें म्हणून आमकां हें येयलें. त्याच प्रमाणे थोड्या एक 6 जाणांची येयलें कितें आमकां आयआयटी सांग्यार जाय अशें म्हणून हें येयलें. त्या प्रमाणे आमचे आयज लोकांचे जाय आनी नाका हेंचे डिस्कस जावन एक बोवाळ जालो. नाका म्हणटरी लोक सगळे हें जाले, बोवाळ करून हें बोवाळ जालो आनी लोकांनी आमकां जाय कित्याक नाका हेजे डिस्कस जावन आनी मागीर जे पळय जाय आसले तेंगे मेजॉरिटी चड आसली, तेणी सगळ्यांनी उठून आमकां जाय म्हणून बोवाळ करपाक लागले. त्या प्रमाणे आमकां आयज ही पंचायती आयआयटी जायी अशी म्हणून आमी तें रेजोल्युशन घेतलें. आमी लोकां बरोबर रावन आमी पंचांक आमकां हें जावन आमी घेवचें पडलें आनी आमी घेतलें आनी आयआयटी आमकां सांग्यार जाय. म्हणल्यार तुमचे जी उगे ग्रामपंचायत आसा ती आयआयटी सपोर्ट करता? हय, सपोर्ट करता आमी 100% सपोर्ट करता. सांगे कोताल्ली आयटी वेल्यान वातावरण तापूंक सुरू. सांगेचो आमदार आनी मुख्यमंत्री आयकना जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी. गोवा आनी सांगे बचाव समितीच्या बॅनरा खाला कोताल्ली, सांगे आनी नागवे केपेच्या लोकांनी सभा घेवन आयटीक खर विरोध केलो. आमदारान उगे ग्रामसभा हायजॅक केली म्हणून लोकांचो आरोप. आख्खो जो दोंगर जो आहा, दोंगरां झाड आहा, वोटाबडी आसा, रानवटी जनावरां आहा, आनी हे समज डिस्ट्रॉय समज केलें आनी आयआयटी समज केली जाल्यार आमचो पर्यावरण नस जातलो आनी रानटी जनावरां घरा येवन आमचो आख्खो तो भुरग्याच्या फुडारपणां करतलो आनी आमची लायफ ती म्हणजे डेंजर जातली. आयज आमी कितें परत आमी सगळे आमी आतां मिटींग आपयली तेका लागून की बाबा आमी कितें करपाचें. आतां शेवट पर्यंत जेन्ना आमकां ही आयआयटी ह्या जाग्या वयली जेन्ना पासून वचना तेन्ना पासून हो आमगेलो मोर्चा चालूच उरतलो. आनी दुसरें म्हणल्यार कितें, आमी मोर्चा घेवन समज तर आमगे सुभाष आमचो आमदार आयकना जावं सीएम आयकना जाल्यार आमी मोर्चा घेवन तेगे बंगल्यार वयतले. आयज पासून तेणें उग्यांक जबरदस्तीन रेजोल्युशन पास करून घेतलां. तेन्ना सीएमाक सांगता हेजेर येन्नाच उपाय कर कितें तरी, नाल्यार होय बी तुका आनीक लॉजीक घालतलो. आतां घातला ऑलरेडी आम्ही मळकणे पंचायतीन ताजेर रेजोल्युशन घेतला की आयआयटी नाका एज फार एज नागवे विलेज इज कन्सर्न. आणि आज जी ग्रामसभा जाली उगे ती ताणी फुल्ली हायजॅक केली. कितें सगळे लोकांक भायले लोकां हाडून भितर ती हायजॅक करून ती ग्रामसभा घेतली. ती ग्रामसभा घेवन ताणें तें रेजोल्युशन पास करतना सुद्दां सगळे लोकां भायर धांवडावन घालून हें रेजोल्युशन पास करून घेतलें. जमनी बळकावपाच्या केशींची चवकशी करपी एसआयटीन मास्टर मायंड विक्रांत शेट्टी आड हणजुणांतले आनी एक केशींत एफआयआर दाखल केला. फेक डॉक्युमेंट करून आपली जमीन बळकावन दुसऱ्याक ट्रान्सफर केला म्हणून आयिल्ल्या कागाळीच्या आधाराचेर हो एफआयआर रजिस्टर जाला. जमनी बळकावपाचे केशींत मास्टर मायंड विक्रांत शेट्टी आड आनीक एक एफआयआर. हणजुणेच्या जस्टिन राफेल डिसोजान आपली जमीन लाटून दुसऱ्याक हस्तांतर केल्या म्हूण कागाळ केल्या उपरांत एसआयटीची एक्शन. सप्टेंबर 2020 विक्रांत शेट्टी आणि फोंडे दुर्भाटच्या लुइजा मारिया डायस उर्फ लुइजा फेर्नांडीस उर्फ लुइजा डायसान मेळून आपल्या प्रॉपर्टीचे फेक डॉक्युमेंट करून
संबंधित ऑथॉरिटी मुखार ते ओरिजिनल म्हूण दवरले. उपरांत ते हस्तांतर केले म्हूण जस्टिनाची कागाळ. SIT तपास करता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. केरळच्या राज्यपालाच्या प्रवास खर्चाचेर केरळातल्या कांय पब्लिकेशनांनी बोटां दाखयल्या उपरांत दुख्ख जालें म्हणून गोंयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय उलयलो. ताच्या गोंय भोंवडेर खंय सरकारान 48 लाख खर्च केल्यात. आपूण केरळांत जल्मूंक ना, मात कांय केरळांतल्या कांय लोकां परस आपल्याक थंयचो पारंपारीक मुंडू बरो घालपाक कळटा. केरळाचो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खानाची टिकाकारांक जाप. प्रवास करप ही संस्कृती म्हूण गोंयचो राज्यपाल सांगता. तो खंय गोंयभर भोंवलो. सरकारान ताचेर 48 लाख खर्च केल्यात. I would like to say I am very much pained because I am from Kerala. In some papers or some, I'm not mentioning the name or anything, but stated that he has sent such and such amount for travel. That was anti-propaganda. But I would like to say, for traveling, the movement, India's tradition itself is movement, and public workers are expected to travel. And one political group, they have stated that 20 lakhs rupees spent within 8 months. Just like an allegation it is made. I'm much pained out of it. I can say this is a small state, not like Kerala. But Goa's governor spent 48 lakhs rupees within this month, within this 8 months for the travel of the governor. So suppose governor is sitting idle in Raj Bhavan, this may not be there. A politician with a difference, that is my interest in him. Regarding the controversy in Kerala, I am not going to anything. I am having my own opinion. I reserve my opinion in a cold storage for the time being. आपूण केरळात जल्मूंक ना, मात तरी आपूण मल्लाय दिसता आणि ताचो अभिमान आसा. खुबशे टिकाकार म्हाका पळोवनूच अपसेट जाता. केरळचो राज्यपाल उलयलो. I think the real problem is not what some people are speaking. The real problem is that Arif Muhammad Khan, who was not born in Kerala, wears his mund better than many of them. That is the whole problem. There is no dispute, no conflict. But sometimes people feel that if you are not born in Kerala, why you look so much like a Malayali? I feel proud of the fact. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. घेऊया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू जायत सावन पेडणे ते मडगांव मेरेन आयिल्ल्या दिसा ट्रॅफिक जॅमाचो इश्यू. विकेंड, इफी आनी ISLच्या बोवाळांत आक्षे ते कुट्टाळे रस्त्यार ट्रॅफिक जॅम नित्याचें. थंय सांपडल्यार 2 ते 3 वरां सुटका ना. लोक म्हणटा प्रशासन जबाबदार, कांय जाण म्हणटा बेशिस्त लोकूय तितलोच जबाबदार. पोन्ने गोंयचे फेस्ताच्या काळात तरी खंय सरकारान ट्रॅफिक मॅनेजमेंट पळोवचें. फ्लायओव्हर जाल्यारूच खंय थाकाय. गोंयांत राष्ट्रीय महामार्गाचें काम सुरू जाल्ल्या सावन पेडणे ते मडगांव मेरेन आयिल्ल्या दिसा एक्सिडंट आनी ट्रॅफिक कंजेशनाची इश्यू. गाडयांनी वचपी दरेकल्याक आपूण पयलीं पावपाची घाई. कोण सरकाराक दोश दिता जाल्यार कोण म्हणटा लोकूच बेशिस्त. पेंजीमच्यान 5:30 कितें भायर सरिल्ली एंड 6:15 or 6 o'clock कितें आमी बांबोळे न्यू पूल कन्स्ट्रक्ट जाता पळय तो पिलार तेज्या पयलीं तो आसा थंय आमी पाविल्ली. ओके 6:30 to 8:30 म्हणल्यार आमी त्याच रोडार आसा आनी म्हाका खूब अर्जंट काम आशिल्लें. आय हॅड टू रीच घरा लिटल अर्ली, लायक कितें काम आशिल्लें म्हाका. बट बिकॉज ऑफ हांव ट्रॅफिकान उरलें म्हणून म्हाका हांव पावूना आनी म्हजें काम तशेंच उरलें. हें मिसमॅनेजमेंट जावपा फाटलें कारण एक तर आमी बेजबाबदार रोड युजर्स आनी सेकंड ट्रॅफिकाचें मिसमॅनेजमेंट. कारण काल हांवें पळयलें की आख्खो आक्षी बायपास जर ऑलरेडी इतली गर्दी जाल्ली थंय
कोणूच तो ट्रॅफिक मॅनेज करपाक पुलिसांच्या वतीन कोण दवरनाशिल्लो. हेजेर सोल्युशन म्हणल्यार एक तर आमी आतां जबाबदारीन वागूंक जाय. एटलिस्ट पुलाचें इनॉग्रेशन जायसर आनी प्रशासनानूय लक्ष दवरपाक जाय की हे सगळे सुरळीत घडटले. कारण आतां ओल्ड गोवाचे फेस्त आसतले, थंयची नोवेना, शिवाय इफ्फीचो वातावरण गोंयान आसा आनी ISL चालू आसा. सो ह्यो गजाली मतीन दवरून एक्स्ट्रा पुलीस फोर्स थंय जाय ते मॅनेज करपाक आनी जाता तितल्या बेगीन नव्या जुवारी पुलाची नवी लेन चालू करची, इतलेच मागणे. फ्लायओव्हराचें काम बेगीन पुराय जाल्यार खंय घडये लोकांचो वेळ, पेट्रोलाचो पयसो आनी पाशयेस वाचूंक शकता. डेव्हलपमेंटाच्या नांवार खंय लोकांनी खूब पाशयेस काडले. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आणि भीमा पाटील. देशांत लोकशायेक सांबाळपी पत्रकारितेच्या खांब्याक निखळावपाचो यत्न चल्ला. सरकाराची शक्त जंय मेरेन पावता थंय मेरेन वचून सरकार लोकांची तोंडां बंद करता म्हणून ज्येश्ठ साहित्यीक ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे उलयलो. मडगांवां चंद्रकांत केणी जयंती पत्रकारिता पुरस्कार सुवाळ्यात ताचो भोवमान जालो. जे स्वातंत्र्य गांधीजींनी ब्रिटिशां कडेन अहिंसक मार्गान लढून मेळयलें आनी जे स्वातंत्र्य आनी स्वराज्य फाटलीं 75 वर्सां आमी भोगतात, त्या स्वराज्यांतली लोकशाय जर अशी चिड्डून गेली जाल्यार त्या स्वराज्याक आनी स्वातंत्र्याक कसलोय अर्थ उरता. आनी त्या खातीर हो जो खांबो आसा, ह्या दिसांनी सुप्रीम कोर्टान जें घडटा तें आमचे मदले खूब जाण वाचतात आसतले. तातूंतल्यान हें कळून येता की कशे रितीन ज्या खांब्यांचेर आमची लोकशाय उबी आसा ते खांबे निखळावपाचो प्रयत्न जाता. जंय जंय सरकाराची शक्ती पावता थंय थंय हे खांबे निखळावपाचो प्रयत्न जाता. आनी हे खांबे निखळप हाचो अर्थ कितें? म्हजे तोंडार जर पट्टी मारली, TV चॅनल जर बंद उडयले जाल्यार लोकांचो आवाज ना. आनी लोकांचो आवाज ना जाल्यार जो कोण सत्तेर बसला तो आपल्याक जाय तें करूंक मेळटलो. ही परिस्थिती इतली वायट गोंयांत ना, पूण जावं येता. इमोशनल फोर्स आमचो जो सेंटिमेंटलिझम फॉर मडगांव एंड वॉट इज विजिबल in the minds of the very senior audience, all that is looking to you for solutions in addition to celebrating such a day on such a for such an event. मोपा एअरपोर्टात टॅक्सी सर्व्हिसे खातीर सरकारान थळाव्याक संद दिवची म्हणून ग्रीनफिल्ड मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी संघटना मागता. संघटनेन 3 दिसांचो कॅम्प घेवन लोकांक तांच्या मागणे विशीं म्हायती दिली. तशेंच संघटनेक 200 टॅक्सी ऑपरेटर जॉयन जाल्यात. बेरोजगारांक सरकारान ह्या वेवसायांत फुडें हाडचे, भायली कॅब सर्व्हिस हाडची न्ही म्हणून तांची मागणी. मोपा एअरपोर्टार खंय संघटनेक 2 कावंटर जाय. फक्त हे लँड लुजरा खातीर करता की आनी कितें म्हणून हे आमी करता पेडणेकारा खातीर. फुडें सरला आमचो ग्रीनफिल्ड मोपा एअरपोर्ट पेडणेकारा खातीर. हांव महादेव महाले. हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच मागता आमच्या CM कडेन आनी आमच्या आमदारा कडेन, लोकल MLA जो आसा, की बाबा फाल्यां सकाळी गव्हर्मेंट म्हणटा आपण कॅब एग्रिगेटर किंवा गोवा मास्टर कितें हाडूंक सोदता, ताका सुद्दां आमी अपोज करतले रस्त्यार येवन, जेणे करून आमची गाडी थंय कशा भशेन लागूंक जाय. आयज जॉबाच्या बाबतींत आमी तिथे फटावल्ले आहात. जॉबाचे कितें ते GMR हांकां काडटात आनी जे हे दितात की फिगर दितात की बाबा इतले आमी लायले आनी कितें. आयज पळोवंक वयशीत जाल्यार ते हावस किपींग आनी ते लायल्ले आहात ते आमकां आंकडो काडटात आनी गोंयचे हेचेर ते हें करतात की गोंयकारांक दिसता की बाबा अरे तेंचे 500 जॉब दिले तांकां. तेन्ना आमची एक अशी मागणी आसता सरकारा कडेन काय तर आमकां तेंच्यांनी 2 कावंटर दिवपाक जाय. एक येलो ब्लॅक कावंटर ताका प्रिपेड कावंटर म्हणटा आनी एक टुरिस्ट व्हेकल कावंटर. प्रिपेड कावंटर जो आसता तो भितर आसता आनी टुरिस्ट व्हेकल कावंटर आसता तो भायर आसता गेटीच्या भायर. ते 2 कावंटर तेंच्यांनी आमकां दिवपाक जाय. की आमचे सगळे पेडणेकार फुडें सरले आनी आमचे भावाचे आमचे लँड लुजर आहा, सायड इफेक्टेड आहा, आमचे पेडणेकार सगळे येवन अशे आमचे फुडें सरचे आनी सगळ्यांचे आमचे बरें जावचे आनी आमकां CMन आनी MLAन आमचे लोकल आहा तिने आमकां सपोर्ट करचे. रोटरी क्लब ऑफ पणजी मिड टाउनाची रोटरी क्वीज बाउल सर्त मडगांवच्या लॉयला हायस्कुलान जिखली. रुप्या महोत्सवी वर्सा निमतान रोटरी क्लबान गोंयच्या हायस्कुला खातीर ही सर्त दवरिल्ली.
सर्तीत 81 हायस्कुलां वांटेकार जाल्लीं. दुसरी सुवात नेवी चिल्ड्रन्स स्कूल दाबोळीक जाल्यार तिसरी सुवात साळगांवच्या लुट्स कॉन्व्हेंट हायस्कुलाक मेळ्ळी. Rotary Club of Panji Midtown constantly strives for the betterment of society. Motivating and growing the next generation is a part of our efforts to achieve this. In its silver jubilee year of service, we have initiated this grand all-Goa inter-school quiz competition. It's not who has come first, second, third. Of course, big congratulations to the first 3 winners. But other 3 people, please understand, St. Joseph's Institute, Chubby Chicks and Hedgewar, you are among the top 6, amongst you know how many schools? 81 schools. So you are top 6 in 81, so you are not a loser. You have also won. To hold this kind of tournament, this kind of a contest, you require brain more than anything. And we were lucky to have our quiz master who's come all the way here from Bangalore. Sanat, thank you very much. Honestly speaking, first 3 rounds I could not get any answer correct. Not that I was a bad kid in school, I was okay, average. But, and most importantly, I think we should be thanking our principal sponsors. Thank you very much. You know, because of people like you, we are in a position to give this to society. Thanks a lot. Look forward to your support. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. फ्रंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.